माटवे दाबोळी वाठारांतल्यो 6 बायो पेट्रोलियम उत्पादनान दूषित जाल्ल्याचे दिसून आयला। ह्या उदकान उज्यान पेट घेतलो, देखून वाठारांत भय निर्माण जाला। ह्या पेट्रोलियमाचे लिकेज खंयसून जाला हाचो सोद संबंधित यंत्रणा घेत आसात। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। 24 वरां जाल्ली आसा माटवे दाबोलीम जे बायन जे पेट्रोलियम जे प्रोडक्ट मेळ्ळा आनी तेच्या पासून जो उजो पेटलो तुमी काल पळयल्लोच आसा कशें तरेन त्या प्रोडक्टाक उजो पेटलो। पूण सद्या हो भयाचो वातावरण हांगा तसोच आसा आनी 24 वरां उपरांत हांगा जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा तशेंच जे वेरियस डिपार्टमेंटाचे मनीस आसात हे हांगा पावले आसातूच आनी ते चॅक करतात खंयसून लिकेज जाला जावं हें कशा तरेन हे पेट्रोलियम जे कितें भायर सरता हे कमी जातले। सद्या मोवीन कुदीन हांगा येवन गेल्ले आसा आनी तेंच्यांनी जे पेट्रोलियम कंपनी आहा हांकां शिटकावणी दिल्ली आसा की तेंच्यांनी जे कितें प्रॉब्लम इशू जाला ज्या जाग्या वयल्यान लिकेज जाला जावं खंय तरी प्रिफ्रीज जाता ही खंय तरी रेक्टिफाय करपाची गरज आसा आनी हेच्या फुडें इन फ्युचर अशे गजाली घडपाक जायना, हेच्या खातीर प्रिकॉशन मेजर्स घेवपाक जाय अशें तांणी सांगलां। आनी जो कोण तेचेरूय खंय तरी कारवाय जावपाक जाय अशें तेंच्यांनी सांगलां। तशेंच WRDकूय तेंच्यांनी इंस्ट्रक्शन दिलां की हें कितें आहा तेचेर तेंच्यांनी कारवाय करची। तशेंच हांगा लोकल पंच आहा तेंच्यांनी मागलां की हेचेर खंय तरी FIR जावपाक जाय आनी स्ट्रिक्ट एक्शन जावपाक जाय जेणे करून ही जी विलेज आहा हे विलेजीन लोक रावता आनी 4-5 ज्यो बायो आहा हे इफेक्टेड जाले आहा तांकां खंय तरी एक सुविधा मेळची अशें तेंचें म्हणणें। पेट्रोलियमाची लिकेज जावन ही घडणूक घडला, देखून मंत्री माविन गुदिनोन पेट्रोलियम कंपनीक ही लायन दुरुस्त करपाचो आदेश दिला। थळाव्या लोकांक कसलेय लुकसाण जाल्यार संबंधित अधिकाऱ्या आड खर कारवाई करपाची शिटकावणी लेगीत तांणी दिल्या। Pipeline or the storage tank facility, I am very clear on this. Otherwise it cannot be the case that water is converted into petrol and we become one of the Gulf countries. It is not so. It is clearly a case of leakage in either the main pipeline or the storage facility itself. They have to correct it. I have told the company officials on a war footing they have to get it done. Well should be restored back to clear water coming. We have to take corrective measures. I will ensure that corrective measures are taken. आणि लोकां बायचे उदक परत पिवपाक मेळपाक जाय ती स्थिती आमी परत हाडून दाखयतले। वॉटर रिसोर्सेस आय एम टेलिंग यू इट इज युअर रेस्पॉन्सिबिलिटी सी दॅट थिंग इज डन ओके यू टेल देम आय हॅव टेकन इट अप व्हेरी स्ट्रॉंगली अदरवाइज I am afraid if this continues I'll have to stop everything. Yes, understood? Now that I'll be forced to stop. Yes, I don't want that situation developing because we need petrol also but we don't need petrol in the wells. ना जेन्ना आमकां लोकांनी कळयलें अशें जाला म्हणून आमी इमिडिएटली फायर ब्रिगेड पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड जितले डिपार्टमेंट आशिल्ले पळय डिजास्टर मॅनेजमेंट सगळ्यांक आपोवन हांगा काल सगळ्यांनी येवन सगळे टेस्टिंग बिस्टिंग करपाक घेवन गेल्ले आसा। सो वी आर फायंडिंग द सोर्स फ्रॉम वेर इट इज कमिंग। आमकां दुबाव आहा की समवेर पायपलायनीन लिकेज आहा आनी फ्रॉम देर सिपेज जावन ते येता। सो इन्क्वायरी इज गोईंग ऑन। एज सून एज इन्क्वायरी जातली you come to know from where that seepage is there. काल हांवें 11 सुमारचे बांयचेर वचून पळयलें तेन्ना म्हाका दिसलें की तें बेश्टें उदक आसतलें। मागीर आमचे बरोबर 2 जाण आशिल्ले तेणी म्हणलें की आमी काडया आनी उजो पेट्टा जाल्यार पळोवया कित्याक वास येतालो पेट्रोलाचो। आमी चिंतलें की उदक मिक्स आसतलें आनी उजो पेटचो ना पूण फस्टाची गाडी लायताच उजो पेटलो आनी तेन्ना आमकां पळोवन येयलें की हें सादारण प्रकरण न्ही आनी तितून पेट्रोल आयला। पेट्रोल काय ते केरोसीन ते कळपाक मुश्कील। त्याच्या नंतर आमी तुरंत एका इन्फॉर्म केले आमचे डेप्युटी कलेक्टराक। काल राती 7 टँकर काडले जर ते उदकाचे झरे खूब आशिल्ले कारणान फास्ट फ्लो आनी जेन्ना सकयल गेले उदक तेन्ना पळयत जाल्यार एक 2 इंचाचो इतलो झरो व्हांवतालो ब्लू कलरचो। सो तेतून अशें दिसता की खंय तरी तेंची एक तर पायपलायन फुटल्या नाजाल्यार कोण तरी पिल्फरेज करता अशें आय डोंट नो। आता हे इन्व्हेस्टिगेशन करतकीरच कळटलें। GOA365 खातीर हिरू महाले, मनीषा जाधव आणि संगीता ओली।